Sorves porazo por vod, sortongra poros forto. Sorves poracho por vod, sortongra poros forto. Sorves porace mondir, soglia poros uns forte. Sorves porace mondir, soglia poros uns forte. Devacha dongratsoru ya. Devacha dongratsoru ya. Tacha mondiran zomuya. Tacha mondiran zomuya. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भयणीनो आनी भावनो, तुमकां माये मोगाचो योगकार दिता. आयज आमी मार्गरेट ही हंगेरीची राणी आसलेली तिचे फेस्त सोमरमता. पूण आयज आमी पेडेवंत पासत मागता. कितलींचशीं जाणां कोविडाक लागून खूब कश्टवतालीं, थोड्या जाणां आजून कश्टवतात, बाकीचीं दुसऱ्या दुयेंसांक लागून कश्टवतात, बाकीचीं संबंदांक लागून पिडेंत पडलेलीं आसात. कित्याक चिंतून चिंतून ही भावना ताका गिरासता तिगे वतीन. हे सगळे पासत आमी मागया. आनी जाणेन आमचे कडेन मागण्याची विनंती केलेली आसा, तितल्यांकूय ह्या मागण्यान धरून आतां पयले सुवातेर देवाचें बोगसणें आमी मागया. हांव पातकी सोर्प दिता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर्प दिता देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मागुया. सोर बोलिश्ट देवा, आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुतान आमचे कोश्ट आपणाचेर घेवन कोश्टांचें म्हत्व आमकां उगडून दाखयलें. पिडेन कोश्टवतल्या आमच्या भाव भयणी खातीर आमची प्रार्थना आयक. दुखींत आनी पिडेंतूय आपूण सुभागी म्हूण ओळखून जेजू बरोबर संवसाराचे सोडवणे खातीर सोंसणिकायेन मोगान आपले कोश्ट भोटोवंक तांकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. भयणीन भावनो, आमी देवाचें उतर आयकून ताच्या उतरांतल्यान घोटाय घेवया. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांवें जुवांव सोर्बेस्पोर म्हाका कितें सांगता तें आयकलें. 7 दिसाचे पवित्र सभेच्या दूताक अशें बरय. देवाचे 7 आत्मे आनी 7 नखेत्रां दवरून आसा ताचो हो संदेश. तूं कितें कोत्ताय तें हांव जाणा. तूं जिवो आसाय म्हूण लोक समजता, पूण खरें म्हणल्यार तूं मेलोय. देखून जागो जा आनी जें कितें तुजे भितर मरोंक पावलां ताका गोठाय दी. तुज्यो कोडण्यो म्हज्या देवाचे दोळ्या मुखार पूर्ण म्हूण म्हज्यान मानूंक जायना. देखून तुवें पयलींच संदेश आयकलाय तेन्ना कितले जतनायेन तो घेतलोय ताचो उगडास कर. तो तीच जतनायेन सांबाळ आनी जिवीत बदल. तूं जागो जायना जाशी जाल्यार चोर कसो हांव येतलो आनी हांव येतलो ती घडी तुका कळचीच ना. पूण 7 दिसांची कांय जाणांनी आपली आंगवस्त्रां नितळ सांबाळल्यांत आनी ती पुत्ती देखून
धवे न्हेसून म्हजे बरोबर भोंवतली. जंयत वता तो वसल्या धव्या आंगवस्त्रांनी न्हेसयलोलो आसतलो आनी ताचें नांव जिविताचे पुस्तका वेलें हांव काडून उडोवचो ना. पूण म्हज्या बापाचे आनी ताचे दुतांचे हुजीर तो म्हजो पाटलावदार म्हूण हांव परगटतलो. कान आसा तांणी आत्मो पवित्र सभाक कितें सांगता तें आयकुचें. लावोदिसेयाच्या पवित्र सभेच्या दुताक अशें बरय. जो आमेन, विस्वासी आनी खरो साक्षी, आख्खे देवाचे रचनेचो आरंभ, ताचो हो संदेश. तूं कितें करताय तें हांव जाणा. तूं शेल्लोय न्हय आनी उणूय न्हय. कितें तरी एक शेल्लो वो उण तूं जावंक जाय आसलोय, पूण शेल्लोय आनी उणूय न्हय जावन तूं शेळमोडो देखून तुका म्हजे तोंडांतलो ओणकूण हांव भायर उडयतलो. हांव गिरेस्त आनी श्रीमंत आनी म्हाका कांय उणें ना अशें तूं म्हणटाय. पूण तूं कितलो दलदिरो, कोनिश्ट, गरीब, कुड्डो आनी विंगलो तें तूं नकलोय. देखून हांव तुका एक बूद दितां. गिरेस्त जावंक म्हजे कडसून उज्यान तापोसलोलें भांगर तूं विकतें घे आनी तुका न्हेसूंक आनी तुज्या विंगलेपणाची लज धांपूंक धवीं आंगवस्त्रां घे आनी तुका दिश्टी पडचे खातीर दोळ्यांक काडूंक लेप घे. जांचो हांव मोग करतां तांकां हांव झपाटी दितां आनी कास्त लायतां. देखून हुर्बा घे आनी जिवीत बदल. ओ पळय, हांव दाराच्या उमऱ्यार आसां आनी दारार मारतां. म्हजो ताळो आयकून कोण म्हाका दार उक्तें करतीत, ताचे घरांत हांव भितर सरतलों, ताचे बरोबर जेवतलों आनी तो म्हजे बरोबर जेवतलो. हांव जैतिवंत जालां आनी आतां म्हज्या बापाच्या सांगाता ताजे सोदरेर बसलां. तेच परी जैत व्हरतल्याक म्हजे सांगाता म्हजे सोदरेर बसोंक दितलो. कान आसत ताणें आत्मो पवित्र सभांक कितें सांगता तें आयकुचें. देवाचे उतोरे. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, जंयत वतात तांकां म्हजे सिंहासनार बसोंक दितलो. म्हणया, जंयत वतात तांकां म्हजे सिंहासनार बसोंक दितलो. सर्वेस्परा, तुजे तोंबंत बिडार करूंक कोणाक मेळत? तुज्या भोव पवित्र दोंगरार कोणाक तिकाण करूंक तांकत? चुकी विणे भोंवतात, न्याय नितीन चलता, काळजान थावन सोत उलयता, आपले जिबेन पेल्याचेर भोगलाटां घालिना असलेच मनशाक. जबाब, जंयत वतात तांकां म्हज्या सिंहासनार बसोंक दितलो. पेल्याक कसलेंच वायट करिना, आपल्या भावाची लोखंडाक घालिना, खोटे नश्ट्या मनशांक कांठाळता, पूण सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांक मानान लेखता असलेंच मनशाक. जबाब, जंयत वतात तांकां म्हज्या सिंहासनार बसोंक दितलो. उश्णें दिता, वाट घेना, लोंच खावंक कबूल ना, निरपराध्याक वायट करिना असलेंच मनशाक. जो मनीस असो चलता तो थीर आसतलो सदांकाळ. जबाब, जंयत वतात तांकां म्हज्या सिंहासनार बसोंक दितलो. उद्गार. हालेलुया, 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 हालेलुया. देवान पयलीं आमची प्रिती केली. आमची पातकां नाटक करूंक ताणें बोली कसो आपल्या पुताक धाडलो. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सौम्या. जेजू जेरुको नगरांत भितर सरून तेवशिलान चलत वेतालो. थंय जाकेव नांवाचो मिकेल 2 वसुलदार आनी आस्तीक मनीस आसलो. जेजू कोण तो पळोवंक तो सोदतालो, पूण आंगांत मोठवो देखून लोकांचे खेटीक लागून ताका मेळोन नासले. त्या पासत ताका पळोवचे खातीर तो फुडें धांवून वचून एका रुमडाच्या झाडार चडलो, कित्याक जेजू ते वाटेन वेचो आसलो. त्या जाग्यार पावतच जेजून वयर नदर मारली आनी ताका पळोवन म्हणलें, जाकेव बेगीन देंव, तर आज म्हाका तुमगेर वचून रावंक जाय. आनी तो बेगीन देंवलो आनी व्हडे खुशेन ताका आपणागेर घेतलो. हें पळोवन सगळ्या लोकांक गुणगुणून म्हणलें, पातक्या मनशांगेर रावंक गेला मरे हो. नीट उबो रावन जाकेवान म्हणलें, सायबा, आतांचे आतां म्हज्या गिरेस्ताचो अर्दो वांटो हांव गरिबांक दितां, आनी हांवें कोणाक फसयला जाल्यार चौपट परतून दितां. जेजून ताका म्हणलें, आज ह्या घराक तारण आयलें, कित्याक होय अब्रामाचो पूत. तर सांडलोले ते सोदूंक आनी तारूंक मनशाचो पूत आयला. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखानी तुका क्रिस्ता. सांडलोलें ते सोदूंक आनी तारूंक मनशाचो पूत आयला अशें जेजून आमकां सांगलां. भयणीनो आनी भावनो, आमी सगळीं जाणां देवाचीं भुरगीं न्हय. तो देवा सारकीं आमी जावंक जाय आमच्या उतरांनी कोन्यांनी चालींतल्यान. आनी खूब पाटी कुरपेन बरोवन हे भाशेन आमी जियेलेलीं आसा. पूण आमच्यान तो सगळोच आमच्या वस्तुंकी जिवंक जायना. तर हें सदांच तोखच्याक आमी सहकार करूंक जाय, संबंद दवरूंक जाय. पळयात, कोण तर एक वाद्य वाजयतात, ताणें प्रॅक्टीस करूंक जाय न्हय. प्रॅक्टीस करिना जाल्यार ताका तें बरे भशेन करूंक जायना. हेच भाशेन आमकां तर देवाची भुरग्यां भाशेन जिवंक जाय जाल्यार देवा बरोबर आमचो संबंद दवरूंक जाय. तेन्नाच की आमी ताचे सारकी अदीक आनी अदीक आमच्या चिंतनांनी, उतरांनी आनी कोन्यांतल्यान जातल्या. हें सोंपें दिसता आमकां, कित्याक तें चड अवघड न्हय. पूण आमी एके शिस्तीन आमचें जिवीत सारूंक जाय, तेन्नाच की तें सोंपें जाता. शिस्त आमचे मदें आसूंक जाय. देवान आमकां स्वतंत्रपण दिलेलें आसा, पूण हें स्वतंत्रपण आमी म्हणून तूं आमच्या जिवितान दर दिसा कितें करूंक जाय, केन्ना करूंक जाय तें तर थारायत जाल्यार आमी त्या त्या वेळार सोंपेपणी त्या वस्तूंनी खोलायेन आमचें जिवीत सारूंक लागतलें. नाजाल्यार आमचें उतोळूच जातलें. हाका लागून खूब पाटी जीं कोण त्योर्स करतात तीं दाग म्हणून तूं नमान मरे म्हणून वाजयतात. कित्याक तेंच म्हणूंक जाय ना. तातूंत खूब म्हणून तूं बरेंपण आमच्यान घेवंक जाता, ताचो फायदो काडूंक जाता. प्रत्येक नमान मरे जेन्ना आमी म्हणटा, 10 पाटी म्हणटना 10 पाटी म्हणटना तें सारकें खोलायेन आमी म्हणूंक जाय. आमचें कितें जाता, सुरवातेक आमी बरें खोलायेन म्हणटा, पूण मागीर आमी एकदम उत्तोळ जाता. तशें जायत जाल्यार आमी कसलीं मनशां तें आमकां कळटलें. सुरवात आमची बरी आहा, पूण शेवट आमचो बरो नासता. म्हणजे आमी उत्तोळ मनशां. आमचे मदें खोलाय आसूंक जाय जाल्यार हे भाशेन आमचें मागणें जावंक जाय. जितली आमी मागणें रावता तितली खोलाय आमचे मदें येवंक जाय. ही कशी येतली? जेन्ना आमी जेजूक सहकार करूंक लागता, तो आमचे भितर जी येता न्हय,
तेन्नाच की ही आमची वाड जातली. आनी अशें भाशेन जालें की ना, देव आमचें सगळें जियेता खरो, पूण आमकां ओदीकन उदीक सगल्या आमच्या संकोश्टांनी तो आमकां मदत करता ओदीक खोलायेन आमचें जिवीत जेजूक एकवटून जिवंक. कित्याक जेजूक कित्याक धाडलो? संवसाराची सोडवणी पासत आमकां ह्या बंदखणींतली सुटका दिवच्या. कसली बंदखण? पातकाची. पातक कितें करता? देवा विरयत रावंक आमकां मदत करता. आनी हे भाशेन जियेल्यां की ना मागीर आमचेर सगळें वदरूश ओदीक ओडोन येता. पूण आनी एकूय आहा, आमी घडीक बरें जिवीत आमचें जियेत, पूण तरी पूण आमचेर वायट येता. कित्याक लागून हें? आतां हो कारण वेगळो. आमी जेजूक एकवटून आसा म्हणटच जेजूचेर सगळें आदारलेलें आसा. तो सगळ्यांची पातकां आजून पर्यंत आपणाचेर घेवन आमकां सुटका दिता. तर ह्या परी आमी ताका ह्या संवसारांत आतां सहकार करतल्या दुसऱ्यांचे सोडवणी पासत. आनी ही परी आमी आयज दुखींत आसात तितल्यांकूय जेजूशी हाडया आनी तांचे पासत मागया. आयज ही जी राणी आसलेली ती आपल्या पासत जियेनासलेली, सदांच गरिबां पासत आनी सगळ्यांत दुसऱ्यां पासत ती आपलें जिवीत सादताली. तेच भाशेन आमी प्रत्येक जाणां एक रे कशी सगळ्या जाणांक देवान आमकां आपलीं भुरगीं केल्लीं आसा. तो देवाचीं भुरगीं म्हणटत आमी देवा सारकीं ओदीक आनी ओदीक जिवंक आमचे हात अशे वणटेन दवरया, दोळे बंद करया आनी देवाक एकवटून रावया. जेजू सवें जेजू जावन आसा जिवीत आनी प्रत्येक सुस्कारांत तो आमचे कुडींत मनांत आत्म्यांत भरता आनी सगळें आमचे भितर आसा तितलें ताचें सवें आसा. हें सगळें ताचें सवें धरून तातूंतली तो आमकां सुटका दिवंक शकता. कित्याक तो आमचे पासत मेलोलो आसा पातकांतली आमकां सुटोवंक आनी आपल्या जिवितांत ओदीक आनी ओदीक परिपूर्ण भाग दिवंक. तर हो फायदो आमी एक परी मागणें करून काडया, ताका सहकार करया आनी सगलो उगोच तो आमकां आपले कृपेन बरोवन ताचे सारकीं करतलो उतरांनी, कन्यांनी आनी चालींतल्यान. तर सगल्या लोकां पासत आमी मागया आनी हे परी देवा सरशीं तांकां सगळ्या जाणांक काडया. सोर पोदीदार आनी काकलुतसार देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कोश्टवतल्या पासून तुका आमी प्रार्थना उबारता, ती कोणवाडायन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फाव ती बोळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक हे गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. भेटवणेची आतां आमी गायन घेताना आमचें सगळेंच जिवीत जेजूक भेटोवया. C20 Calvarazo Yon, page 36 C20. Calvarazo Yon, onot bapak, vericir porot, atahazata. Duzot smokalput, tabitoita, takayek wota, igros mata. Moka bapa, doyal not wait, ibitoni manuntuke. Moka bapa, doyal not wait, ibitoni manuntuke. Itu cipusa kocinimtin, namaskar kaklut din vasteni. Dits boli sorots na chinavi, bitoita deva purgitushi. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो,
म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सुर्प दितात देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनाक पवित्र सोवेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. भोव दोयाळ बापा, आमच्या जिविताची दर एक घडी तूं चलयताय. भलायकी आनी पिडा तुज्या हातांत आसात. ह्या बलिदानांत जेजूच्या कोश्ट मरणा बरोबर पिडेंत आसलेल्या आमच्या भावा भयणीचे हे सगळे आमचे भाव आनी भयण जी पिडेंत आसा तितल्यांकूय आमी आतां मनांत धरून कोश्ट आनी दूख आमी तुका तांची भेटयता. जसो तांचे पिडेक लागून आमचेर आखांत आयलो तसो तांकां मेळ्ळोले भलायकी खातीर आमकां संतोश भोगूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं. तुमचें सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बागता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदेदार आनी शासनाच्या देवा, सर्वकालीन सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ सुगण्याच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळांत तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफोळ कोत्ताय. तुज्या विस्वासी मोगाचें तूं तांकां गोवाय कोत्ताय. तुजे सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतां वखदां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवें येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्तांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा. ती आपल्या शिस्तांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी साशणीक करोराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. सोम्या जेजू तुजें मरण आमी समरमता. तुजें पुनर्जीवन पण आमी परगोडटा. तुज्या येण्याक आमी ओटवेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी ह्या हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें. देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतिल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो दुर्मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजे भरजळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंखवार मरे देवाचे माये सांगाती तिचे पती बागयोन झुजे बागयोन दौरून दोतान सर्व कालीन तुका मानवले आनी ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता
तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपतीदार बापा सोर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. सगळीं दुखींत आसात, तरेची दुखी तांचे मदें आसात, कुडीच्यो, मनाच्यो, आत्म्याच्यो, भावनाच्यो. ह्यो सगळीं दुखी आमी जेजू सोशी हाडया आनी ताका एकवटोन आमी मागतना ताणें तांकां पेकोवणी दिवची आनी तांकां गोठायन भरची. म्हणून आतां सगळीं जाणां बरोबर म्हणया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दवरून दुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. हे मागणें म्हणून जेजूक आमी ओत्मीकपणी आमच्या काळजांत स्विकारया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजी सोरशिलो कडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. क्रिस्त प्रसादाचें गीत D45 पेज 73 D45. Undiaci modni Christi locaci sogliavon uto dormaci coni undiaci modni Christi locaci sogliavon uto dormaci coni calcici botni Christi locaci sodan cal bounty jivita Gesù. गे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान
म्हजें काळीज सगलें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां, तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे पोरमणें ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी, इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. आमेन. मागुया. कोणवाड्या बापा, पिडे शिडे वेळार तूंच आमचो थीर आसरो. ह्या पवित्र संस्कारा वरवीं पिडेंत आसलेल्या आमच्या भावा भयणीक तुज्या मोगाचें बोळ दाखय आनी तुजे सासणे बरी जावं. तुज्या भावार्थांच्या जोम्यांत ती तुका वाखाणूंक पावूं. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. भयणीन भावनो, ह्या मिसान आतां वांटो घेतलेलो आसा. आमी पिडेवंत आसा आनी कितलींच जाणां आमची भाव भयणी पिडेंत आसात. तांचे पासत आमी मागलेले आसा. भाग्यवन फ्रांसिसच्या वरवीं, भाग्यवंत एलिझाबेथ हंगेरीचे तिचे वरवीं सगळ्या जाणांक बरेंपण फावो जातलेंच. आमी भाग्यवन फ्रांसिसा कडेन मागया. भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक तीन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरा कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखाणटा. आमेन. आनी सर्पो दितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन तुमकां एकामेकाक बरें करूंक धाडटा. देवाचें व्हड उपकार. शेवटाचें गीत W14 पेज 270 म्हज्या आदाराक पाव. W14. जिवितांतले वादळ मारता तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव. दोर्यार रे हालता दोलता तोशे संवसार म्हाका लोयता तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव. म्हज्या भयणीन भावनो, तुमच्यान बजिलिकेंत उमा घेवंक येवंक जाता. पूण मिसान वांटो घेवंक जावचें ना, कित्याक सगलो लोक हांगसर येत तर आनी तांकां येवंक जाय, तांकां भायर धाडूंक म्हाका बरें दिसना. यात तुमी, पूण उमाक यात. मीस आमी तुमकां हे भाशेन करतले आनी तुमच्या फिरगोजीनी मिसां जातात म्हण न्हय. सगळ्या जाणांकूय येवंक जायना, थोड्यांकूच येवंक जाता. हे कोरोना व्हायरसाक लागून हो काळ बदलतलो. पूण आतां आमी आमचो भावार्थ थिरावया. तो तुमचे पासत सकाळीं आमी 5 ते 5:45 पर्यंत म्हूण हितून बजोवन दवरलेली आसा. ताचे उपरांत 6 मीस आसता, 7 मीस आसता. ही दोनूय आमचे भाशेन आनी 8 इंग्लीश भाशेन दवरलेले आसा. हो कार्यक्रम आमी स्टार्ट केलेलो आसा मिसाचो. तर कित्याक लागून आमची तयारी करच्याक 9:24 सुरू जातली आनी हे भाशेन सगळे पळय डिन्स आसात ताका एक एक दीस दिलेलो आसा. हे परी आख्खें गोंयांत एके वतीन हांगसर ह्या नोयनाच्या दिसांनी भाग घेतली. हे भाशेन आमी हांगसर एकवटून रावतल्यांक तुमचो मुखेल हांगसर आसतलो. त्याच प्रमाणे वेगवेगळे मोटवाशी हांगसर ह्या आमच्या डायसीन वावुरतात, तांकांय थोडो भाग दिलो आसा मिसान वांटो घेवच्याक आनी ते दुसऱ्यां बरोबर वावुरतात. तांकां सगळ्या जाणां एकवटो हेंच्याक सगळ्या जाणां आमी जेजूक एकवटोन भाग्यवन फ्रांसीस शेवेराचो वावर आमी फुडें व्हरया.
जेसूचो वार तो पूण आमचो येतो तर हे भाशेन आसतलो बाकीचें म्हणणें हितून सोंपें आसा आमी 10 ते 4 दवरलेले आसा कित्याक एक मांडावळ कशी तयार करच्या पूण नोयनाच्या दिसांनी तुमी गोडेक हांगसर वेगळी येतल्यात तेन्ना आमी वेगळी उखडटल्या तुमचे पासत तातूंत भिरांत ना पूण आमी म्हणणें हितून थोडी शिस्त पाळूंक तशें दवरलेलें आसा तर हे मनांत दवरात तुमच्यान आतां हांगसर बेजिलिकेंत उमांक येवंक जाता ही मांडावळ आमी केल्ली आसा पूण फकत उमांक मिसाक न्हय मिसाक तुमी आमचे बरोबर हे भाशेन सोशल मिडियाचेर पळोवंक जाता देव बरें करूं तुमकां